घालते इतले बरे कोत म्हणून सुलेमान याल धाडटा नुस्त्या. Guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि तशी आम्ही बरी आहाय. आता हांव व्लॉग इवनिंग स्टार्ट करता आणि आता हांव कामा वचोन येयला लायक लिटरली लायक यू नो फ्यू मिनिट्स जाले आसतली येयल्या ना फ्यू मिनिट्स जावनाय लायक फ्यू अर्दे वर जाले आसतले. हांवें म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करुया आतां कित्याक सकाळीं हांव बेगीन भायर सरलेलें सो कांय थिंगा कामारूय आमची कांय अशें करून शूट बा करपा जाय आनीक या सो येवन म्हाका मागीर एक्चुली आमी काल न्हू फॉर्मिया करपा आसली आनी काल तें जावना सो म्हाका सारकी इतली रूच येयलेली कामार लायक खावपाक घरा कडेन येता हांगा पासून पळय काडूना तशें आहा सोमतें हांव फॉर्मी करपा लागलें लायक कटींग बा केलां आनी हिंगा दवरलां गॅसीर. Excuse the cutting, fast cut केला. So yeah guys. आणि सो हांव घरा कडेन येता म्हणल्यार म्हाका बेजोन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक करून दिलो लायक दवरलो तेणें मिल्क शेक करून सो सायड बाय सायड तो पिता आनी बायेकूय मिल्क शेक दिलोलो करून तेणें कितें करून हें करता तें आख्खें तेणें आपणा टॉयजां मॅस करून दवरला. तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें फाटल्यान. कोण केलें तुका शेकू? डान शेक केला. कोण शेक केला गो? बबल शेकू नायस लागता. आनी कितें घायला शेकान? कितें घायला हानी घालून केला. वाव यमी यमी. कितें गो वनेला दी कितें केला? क्राई केलेला न्हू. ओके आनी मातशें सगळें आतां टायडी अप करूं सगळीं टॉयज तुजे टायडी अप करून सगळीं दवरूं. सो गायज तेणें आख्खे आपणा टॉयज आहाय ते सगळे शिपोडलाय थिंगा आनी आख्खे ब्लॉक्स आहाय ते तशें कोत्ता ते आख्खे ब्लॉक्स आहाय ते हें कोत्ता आनी तें आपणाचें कितें एक एक घेवन बसता. आमी तेका अशें करून एनकरेज कोत्ताय चड हेवपाक कित्याक ते आपुणू मागीर आपणाचें उलोवन हेवता कितें इमॅजिनेटीव. हाय एवरीवन, कशें आहाय तुमी? पळयाय गायज युट्यूबरा लायव्ह पळयाय फकत बसून एडिटींग करपाचें उलोयता म्हूण जालें ना न्हू एडिटींगूय करपाक जाय मागीर युट्यूबार घालपाकूय जाय न्हू लॉंग प्रोसेस. हांव तो रावता सारकें केन्ना काय तें जातलें आनी हांव फॉर्मी खातोलें काय म्हणून. सो गायज पळय जालें आनी इल्ली साखर घालता कित्याक म्हाका इल्ली साखर घायल बेश्टी साखर लायक तितून मातशी गोड कशें लागता बरें लागता पळय. सो या डोल घायला मातसो धाकटो घालता कुलेरान हें करता पळय म्हणटलें व्हडलो धोल घालून हें करता ते सगळीं मोडटलीं म्हणटलीं. सो तितून इल्ली साखर घायल्यार बरें लागता. थोडी घालनाय थोडी घालताय सो कमेंट करून सांगाय तुमी घालताय घालनाय ती आनी कितें तुमी स्पेशल इन्ग्रेडियंट घालताय जाल्यार. ओके सो येस तें आतां हांव कॅनपेजान भरतलें तें धाकटी फॉर्मियांनी आनी आमी खातोली आतां. फिलिंग केलाय थोडे आनी हांव ती खातोलें वो दिपला दितोलें. टेस्ट करूया गायस टेस्ट करूया. बेगीन सांग. बरें हा कसला तुवें केलां कशें म्हाजी युट्यूबार वचोन पळय रेसिपी युट्यूबार पळोवपाचें बरें. सो गायज बेजो येयलो पळय आतां आनी तो टेस्ट करून सांगतलो. कर रे. बरें आतां कोत्तालें कितें गो हां काजरा कोत्ताय तुजी लागताय न्हू बरी लागताय काजरा स्नॅक्सां आसताय तुगेली
Grandma order. One half day इतले बरे कोत म्हण फॉर मी बेस्ट केलाय तेणे जाय ते पण तेणे संगीत केले हांव जाय ते पाणी फॉर मी गो आं प्रेम लागले आणि अशकोन केन्ना कितकी तें कर मुगो प्रेम दिसता तू बोल लागलो हाय गाइस कशे आहे तुम्ही पळय येयलो तेजू सायन ड्रोन केलो तो 5 दीस लागले येवपाक सो फायनली येयलो आनी आयज आमी तेका अनबॉक्सिंग करतले आनी होपफुली फ्लाय करतले तेका आयज सो हे पावताय जाल्यार आयज करपाक आज वारी हा मरे वाऱ्यान वचून वाऱ्या कांय जायना तेका तो बी इंट्रस्ट बेबी जागी आसतना म्हाका तेका फ्लाय करून जाय म्हाका तेजें रिएक्शन पळोवपाक जाय चडशें आतां तें न्हिदोंक कोत्ता न्हिदना जाल्यार न्हिदलें जाल्यार हांव उडोवपाना फाल्यां वतलो तेका तेजें रिएक्शन पळोवपाक आनी तें जागी आहा जाल्यार आतयतलो सो लेट्स सी गायस कशें आहा तें पूण हो पळय हो ड्रोन हो पळय हो डीजे शी मागो पळय पयलो वर कितें ड्रोन आहा सुरी लागत तो बेट आसपाना ओके तेमू वयलो तर गो तू कोण हाल नो रे ड्रोन तो तेजो तेमू वयलो रे तो किती झालं ते तो हा हा तो तेका कामार फ्लाय करून ते न्यूज काढलाय तो तेका नेक कंपेअर करू जाय कशी मग तो 30 पावंडाचो तो बेस्ट गेलो गो सो गाइस हे पळय बॅग दिलो तेणी हे हांदा लावपाचे आतां हांव गरोवपा वयता तेन्ना हेका वतलो सो ते नाही हा म्हणजे ड्रोन हा म्हाजो पार्टनर सो आतां म्हाका ब्लॉगाचेर बेस्ट व्यू बघायला मेवले सो बॉय तूं जाणा आसतलो हांव खंयचे व्यू आहा बरो जाणं कॅन्सल कर ती हे घाल रो आहे तू इगदा कोई ओय गो कोत्त गो राव आवाज जावना का आम्ही गे ना भाशेन कैसे मार दे कैसे मार कर दे तें कितें टक 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 काल जाते वॉइस ओवर सो गाइस असा आमचो रिमोट कंट्रोल बैटरी का चार्जिंग बैटरी का चार्जिंग चोय मुगीत तो हांव प्ले स्टेशना भाशेन हाटल्यान हें हाय मुद्दा काय थोडो जाती तुलो स्क्रीन गार्ड हा ते का स्क्रीन गार्ड अपर मा छोटू मालता माल तो खंय आसतलो तर गो हिंग कशें आहे उबी हा हो फोटो काडपाचो हो रिकॉर्डिंग बरें बरें हेवी हा हेजेर हांव सकाळी फुडें तुमचे थिंग धाडून हांव तुमचें तोंड पळयतलो कळ्ळें न्हू हा अंगूठो जोसला चड हेवी हा रे हा हा एक चीर कोसा दाखय सिरू सिद्ध नाही हेवी हा रिमोट आनी कितले हेवी आसता विश्वा सो तेका आतां एना लॉग लावचे पडले द हार्ट एंड सोल वाव हा बॅटरी बॅटरी 250 आसत न्हू 250 आसत जाल्यार अमके जे फ्लाय करूं मेवना वॉट अंडर 250 हा न्हू तेका लागून तेणें 249 केलें तेका सारको पयसू तो म्हाका दिसता तुमचे हॉस्पिटला कडेन येता हसू 15 किलोमीटर सांगलें तेणी तुमच्या हॉस्पिटला कडेन मुखार वयता तो आमचो ड्रोन जावन आसा आमचो कॅमेरा टू कॅमेरा मग सामको तसो कसो हा न्हू सेम मरे आणि पावसाक पावसा आसपान पावसाक महिला चलो हय मोडशी वॉटरप्रूफ नो ना रे तो हा वॉटरप्रूफ नो तो समतो चालू जालो मरे बॉय फुल्ली जाण कुछ सो गाइस ऑलरेडी बॅटरी हा तेका आमकां आनी कांय करूं नाका आनी तेका वयल्यानूय हें आहा पळय दोडो नाही हा कॅमेरा तेका पळय हें आहा फाटल्यान मेमरी कार्ड हय सीम खंय हांव आनी मेमरी मेमरी आणि त्याच्यान वेट बघते ऑर्डर ना हय पोती व्हरोन जाता बोल ना तेगे सुलेमान याल तिका धाडटा नुस्त्या
आमगे पयलीं आमकां आनी येवपाक खरोच ना कोणती टिवी पाहिजे लागते चेरी एनो लॉग रे त्याची विदाउट एनालॉग हे थिंगा बॅटरी आसतली ती हाय पळय हाय गायज एनालॉग ते हाटल्यान ते कितें हाय मॅग्नेटिक आहे ते. मॅग्नेटिक वाह क्या सीन है न्हिदली गो बेड लाग बेंचर सो गायज हांव इतलें एक्सायटेड आहा फ्लाय करपाक पण बेबी न्हिदलें म्हाका बेबी रिएक्शन पळोवपा मेन जाय आसलें कित्याक तें लागलेलें ड्रोन करून आयज कॉला लेगून वयता तेन्ना ते सांगताले आपल्या ड्रोन पळोवपा जावं म्हूण आमचे दोगांयचे रिएक्शन एका बन आमी काडटले ओय काडना खंय अशें पडलें हिंग नको दाखयता गायज हांव मातशें डिसअपॉयंट जालो बेबी न्हिदलें ताका लागून म्हाका आयज तो फ्लाय करूंक मेळना हांव चडसो फाल्यां करतलो आफ्टर स्कूल बेबीची आल सी यू टुमॉरो